Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. टुरिझम मिनिस्टर आयचो मनोहर आजगांवकार, बाबू आजगांवकार, ताका 30% म्हणटात. कित्याक म्हाका खबर ना, कितें तरी कारण आसतलें 30%. आनी हे 30% म्हणल्यार कितें असो जर विचार करपाक आमी लागले जाल्यार एक एस्टॉनिशिंग फिगर आयला की ही पॉलिसी करपाक केपीएमजी हे एजन्सीक 5 कोटी रुपये दिल्लेले. गॅझेटा भितर इज टोटली 12 पेजीस. हे 12 पानां गोंयची फुडलीं 25 वर्सां टुरिझम कितें जातलें, खंयची डायरेक्शनां वतलें, कितें करपा जाय कितें करपा नाका, हें सगळ्या हे कितें म्हणटा सुपर इंटेलिजंट एजन्सीन 12 पानां भितर मेकळे घाला. फॉर वीच आमी तुमी गोंयचे सगळे टॅक्स पेयरांनी 5 कोटी रुपये फारीक केल्यात. एक शब्दाची किंमत जाता 8,619 रुपया. आनी हे 8,619 रुपयाचो जो शब्द आसा तातूंत एंड, ए, द हे असलेय शब्द आयले. सो एक एंड जो घाल्लो आसा केपीएमजीन ताका आमी 8,600 रुपये फारीक केल्या. Yes, intent is not to help Goans, not to help Goan stakeholders, not to help anybody connected with tourism in Goa, but basically खंयच्यान तरी कोण वेस्टेड इंटरेस्ट आसा ताणी ही पॉलिसी आपल्या जाय तशी फ्रेम केल्या. केपीएमजीन ते डिक्टेशन घेतलां आनी ती आमच्या गव्हर्मेंटान पॉलिसी गोंयकाराचेर लादल्या.